पिसोपरांत तुमकां परत एकदा येवकार। वास्को नुस्तें मार्केटाक राजकीय आनी नुस्तें विकप्यांच्या विरोधा खातीर खुबशा अडचणींक तोंड दिवचें पडलें आनी नवोच चेहरो मेळपाक कळाव जालो तरी आसतना वास्कोच्या आमदारान नव्या नुस्तें मार्केटा खातीर सप्टेंबर 2018 ची मुजत निश्चित केल्ली आसा। फाटल्या खुबशा वर्सां सावन वास्को नुस्तें मार्केटाचो डिमांड पेंडींग आशिल्लो। वास्कोच्या नाडेक्स गोवा खातीर प्रसाद नाईक। फिश मार्केट इशू 2-3 इशू आले। एक इशू फिश मार्केट टेंडर झाला। टेंडर बीट कोणी करून अजून फिश मार्केटाचे। आणि एक इशू नुस्तें एकदा बाहेर आयात सीओ सांगला स्टॉप करून म्हणते। आफ्टर द रेन्स मस्त काम स्टार्ट जातले। Who is with the pending with the G Suda or project G Suda. So me recently few days back last Friday I think on 22nd I had a meeting with all the officials of G Suda and they have given this action plan to us saying that it was a single tender, so it could not be given, so they are re-tendering it. And या महिन्याच्या 29th tomorrow is the opening of the financial bid by G Suda.